बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आज एक कोरस बोरता मारिया आगुस्ता दा कोस्ता सोंपल्यार तर मारिया आगुस्ताक जेजूच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिचे पासो ती आमी सांग मागुया. तशेंच दुसरें तें सांग सोंपलेल्या मारिया जासिंता रॉड्रिगीस एकाय जेजूच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण आमी सांग मागुया. आज लग्न आवरस संभ्रमतात डायगो आणि मारिया तांची पासत आमी सान मागुया. तशेंच संपलेल्या हेनरी डायसाक संपल्यार 4 वर्सां भरतात ताकाय जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण मागुया. आनी वाडदीस संभ्रमता कार्लोस वेगस ताचेरूय देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज भाग्योंत मार्ताची परब आमी समोर उरता. मार्ता लाजार आनी मारियाची भयण आनी जेजूची इश्ट. तर हांचो इश्ट जेजू जाल्ल्यान कितें व्हडलें भाग तांकां मेळ्ळें. तर जेजूच्या इश्टा वतीन ती वाडली आनी जेजू सांगाता जाय तो वेळ ताणें सारलो आनी जेजू खातीर जाय तें बरें ती करूंक वतरेकताली. तांचे भाशेन आमी जेजूक सोदूंक जेजूक वेळ दिवंक आनी जेजूचेच खातीर आमी भारी वावरूंक आमकांय आयती कर म्हूण आमी सान मागुया. आमी हुस्कोत म्हणटकूच हुस्कोताय नाजाल्ली चुकी भोगसूंक मागुया. हांव पातकी पवित्रदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. Misachi
सेलेस्टन तावेरा आनी मारिसा फरिया हांचोय वाडदीस तांची बसत मागुया. प्रार्थुया. सरपोतवेदारा सस्नाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन तुका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक तुवें फावो केले. तिची देख घेवंक आमी तशेंच हेरा मनशां सगळें जेजूक देखून सुटसुटायेन ताची सेवा करूंक आनी अशें सर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत चडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेतान राजपद चलयता सस्नांच्या सस्नांक. आमेन. भाग्यवंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमचीं पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. एक खुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून पळयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता.
चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यान उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात ताका बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वयमा तुका सोव्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन ताका घरांत सन्मान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सुम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ही आनी आदबोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सुम्यान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वयकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. कोंकणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाल भाव भयणू, आमी म्हणटले हांव मारिया मार्ताक आनी लाजराक केदे व्हडले भाग. जेजू तांचो इश्ट जावपाक. इतलो बरो लागशिल्लो इश्ट तो तांचो की लाजार मेलो तेन्ना जेजू रडलो. जेजू तांगेर सोबार पावटी वेतालो. इश्ट जाल्ल्यान तांकां भेट करूंक वेता तेन्ना मारिया मार्ता लाजार खुशाल जाताली. आनी जेजू येता म्हूण गोमना फुडें मार्ता सगळी वस्तू करूंक आरपीट जाता. घर सफाई करपाक, रांदपाक आनी जेजूक बरो येवकार दिवपाक ती तयार जाता. मारयेनूय जेजूक येवकार दिलो आनी जेजू आपणागेर आयला म्हणटकूच जेजूक टीव्ही लायन बसप वो मॅगझीन दिवप आनी हें वाच म्हणप सारकें ना. देखून जेजू आमचो इश्ट आमगेर आयला म्हणटकूच
हांव जेजू बरोबर बसतली, ताचे लागीं उलयतली, ताका आयकतली, ताका सांगात दितली म्हूण मारिया जेजू बरोबर बसता आनी ताका सांगात दिता. जेजू आयला म्हणटकच बरें जेवण करूंक जाय, म्हज्यान एकल्याच्यान हें सगळें करूंक जायना म्हणटकच तिका मारयेचोय आदार जाय आशिल्लो. देखून ती बसोन थंयसर शीण करून म्हणटा. मारयेक कुजनांत आटबोट घालूंक धाड. तेन्ना जेजू तिका म्हणटा, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, एकूच गरजेचें. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी तिचे लागचो कोणूच काडून तो घेवचो ना. मारिया आडशी म्हूण जेजूशी बसूंक ना. मारिया जेजू आपलो लागशिल्लो इश्ट म्हूण ती बसता आनी ताचे बरोबर वेळ सारता. मारता ही जेजू खातीरूच रांदताली म्हणटकच जेवणाचो वेळ लागीं पावताच तिका धास्ती जाता आनी ती जेजूक सांगता मारयेक कुजनान धाड. तेन्ना जेजू म्हणटा, मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, बरो तो वांटो म्हणल्यार खंयचो? कोणाचो सांगात आमकां व्हरतो? जेजूचो सांगात. आनी जेजूचो इश्ट जावंक आनी जेजूक सांगाता आसूंक आमी सगळीं ओतरेकता. देखून आमी ह्या वेळार सगळे आमचे दास्ती, सगळे आमचे दुसरीं कामां कुशीन दवरून जेजूशी आयल्यांत आनी जेजूक सांगात दितात. तर जेजूक सदांच सांगात दिवया, जेजूक सदांच आयकुया, जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवीत सारुया आनी ताची इश्टागतीन वाडूंक सगळे प्रयत्न करुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. भेटयता ही आमची दाना. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिस्सा बलिदान सरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नक्कीच पवित्र देवा सविस्तर मानून घेवं. बापा, भाग्यवंत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाखाणण्याचो योद आमी तुका
नम्रतायेन भेटयता हांव जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशेंच ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानो हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी सर्वेस्पराकाय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदविदारा आनी सस्नेच्या देवा सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलेक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे चडपणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतान भक्त संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून ससूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. That's a good for go to ya. Jesus.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सटभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरणी मारिया आगोस्ताची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पण जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्या ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरी तुमकां मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कोर मरी देवाची माई संगती बेगीन धर्म दोता आनी स्वर्गांनी तुका मनवल्यात सगळे भक्त बरोबर सस्तीच्या सुखान आमकां वाटो दी. तुमचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. जेजू मागणें करता ते शिस्त पळयतात आनी आमकांय मागणें करूंक शिकय म्हणटात तेन्ना जेजून सोबीत मागणें रचलें आनी शिसांक आनी आमकां मागणें करूंक आमचे आदीन केलें. तर जेजूच्या मागण्या बरोबर आमचे गरजो बापाक जेजूच्या मागण्यांतल्यान उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका कुदीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दिवया. देवाचे सगळे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया जुई प्रिती मोग वस्ता D40 5 D47 पेज 75 प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेवच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर चंचोल वस्तू तावन मेकळें करून तें गोजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळ दी आनी भाग्यवंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करूंक
ससनाक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपोतवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. जुजे वाजा आमच्या बावा शेवटाचे गायन गावया. यू 35 पान 249. यू 35 पेज 249.